सगळ्यांचे स्वागत करता आमच्या मुख्यमंत्री माननीय मनोहरभाईच्या हातान आता ते उक्तावण जाल्ले आसा। हो ब्रिज आमी 2016 घेतिल्लो, 2017 नोव्हेंबरान चालू केल्लो, पूण थोडोसो म्हाका दिसता 2016 नोव्हेंबर थोडोसो डिले जालो। डिले एकाच कारणाक लागून जालो की वी वॉन्टेड सांतिनेज क्रीक टू बी अ नेविगेबल चॅनल आनी हांगा कर्व ब्रिज करपाचो आमी ठरयलो। थोडे सॉयल इन्वेस्टिगेशन करतना हांगा वेगळेच जमनीचे पोना स्तर मेळ्ळो आनी ताका लागून टेक्निकल डिफिकल्टी आयिल्ल्यान थोडेशे फावंडेशनाक डिले जालो। पूण आयज हो एक बरो पूल सांतिनेज क्रिकाचेर जाता। ऑलमोस्ट 2.22 crores खर्चून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांणी हो पूल बांदला। मुनाकच्यान ऑब्स्ट्रक्शन केलें, मुनाकच्यान जे ऑब्स्ट्रक्शन पयलीं आशिल्लें ते सगळें काडलें आनी एक ओपन चॅनल केला। इनफॅक्ट आमचो हाच्या फुडें प्लॅन आसा की बाकीचे जे ब्रिज आसा म्हणजे आमचो टॉकार सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटा कडेन आसूं, त्यानंतर फोर्ड शोरुमा कडेन आसूं आनी ताजे फुडलो फोर्ड शोरुमाच्या सायडीन तो तिसरो ब्रिज आसूं, सगळे ब्रिज हे जवळ जवळ डिलेपिडेटेड कंडिशनाक आसा आनी ते नव्या ब्रिजांनी रिप्लेस करपाचे। हाका लागून आमच्या GSIDCचे मार्फत हे सगळें काम घेतलां। हांव आमचे चेअरमॅन दीपक बाबाचे हांव कौतुक करता की ताणें हो मुद्दम फॉलोअप करून प्रेशर घालून हो ब्रिज कंप्लीट करून घेतला। हांव तांचे कडेन मागता की ताणें 2 शब्द आमकां सगळ्यांक सांगचे। सगळ्यांना नमस्कार। आयचे हा 18 जून रोडाच्या ब्रिज उक्तावण सोहळ्याक गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकर, आमचे GSIDCचे व्हायस चेअरमॅन, IDCचे चेअरमॅन आणि पणजे शहराचे माजी आमदार माझे मित्र सिद्धार्थ कुंकळकर, मेयर तसेच काउन्सिलर, सगळे गोंयकार भावांनो आनी भयणींनो, आयज खरी खोस जाता। आज ह्या पुलाचे उक्तावण आनी आमकां व्हायस चेअरमॅनान सगळी म्हायती दिल्ली आसा। हो पूल डिसेंबर 2016 तेजी वर्कआउटां जाल्ली आशिल्ली आनी 1 वर्स 6 म्हयन्या भितर हो पूल जाल्लो आसा। एक खुशेची गोश्ट आसा। आनी पणजी शहराक अशें होय पूल तशें फाट्यावयलो जो म्हळ्यार तोय पूल जावन एक ट्रान्सपोर्टाक एक स्पीड मेळ्ळ्या पणजे लोकांक आनी सगळे श्रेय मनोहरभाई पर्रीकर माननीय मुख्यमंत्र्याक वयता। आज खरें आमी खुश आसा। आज मुख्यमंत्र्याची पयलींचीच स्टायल आनी पयलींचेच स्पीड अजुनूय आमकां दिश्टी पडटा आनी खरीच ही गोंयच्या उदरगतीची कामां 2012 चालीक लागलेली आनी म्हाका दिसता GSIDCचे चेअरमॅन जाला हांव हालींच, तेन्ना म्हाका दिसता फुडले 2012 म्हटल्यार गोंयची टोटल कामां चालीक लागतली। आज आमी फॉर एग्जाम्पल पळयता, आयज गोवा प्राथमीक शाळा ही 2013 कामां चालीक लागलेली आनी आज टोटल गोंयभर प्राथमीक शाळा रिपेरिंग जाल्ली आसा आनी थोडेच पेपराचेर येता खंयची एक शाळा गळटा। पूण माननीय मुख्यमंत्र्याक तेन्ना विचार केल्लो ही शाळा फुडें गळटल्यो आनी 13 हें काम चालू जाल्लें। आयज कंप्लीट जवळ जवळ 70% शाळेचें रिपेरिंगाचें काम जालां आनी 30% गोंयच्यो ज्यो गोवा प्रायमरी शाळा आसात त्यो रिपेर जावपाच्यो आसा आनी त्यो फुडल्या 1 वर्स भितर आमी कंप्लीट करतले। थोड्यो शाळो 1-2 कडेन ग्रामीण भागात गळटा ते आमी रोखडेच। आनी तशेंच पंचायत ही जी गोंयांत 50 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणून ही पंचायत बांदपाचें काम GSIDC दिल्लें आसा दीनदयाळ योजनेचें आनी खरेंच आयज सगळ्यो पंचायती जवळ जवळ कंप्लीट जावपा लागले। जेंचे लँड ओनरशीप आसा, जेंचे कडेन TCPचो क्लियरन्स आसा, अश्यो पंचायती सगळ्यो कंप्लीट जाल्या आनी आजूय बाकीच्यो ज्यो पंचायती आसा त्यो बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट जातले आनी हेजें सगळें श्रेय हांव आमच्या गोंयच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक दिता। आयज हो तिसरो पूल मांडवीचो 2013 चालू जाल्लो आनी आयज खरीच आयज हे पळय नॅशनल हायवेचें काम इतलें स्पिडीन जालां आनी हो पुलाची खरीच आयज गरज आसी। तरी पयलीं कोण म्हणटाले अरे हो तिसरो पूल कित्याक जाय, पूण नॅशनल हायवेचें इतलें स्पिडीन काम आसा। आयज हे नॅशनल हायवेचेर फुडें वर्स भितर हें काम कंप्लीट जातलें तेन्ना आमकां गोंयांत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चालू जावन नॅशनल ट्रान्सपोर्टाक हे जे नॅशनल हायवे आसा बऱ्याक पडटले आनी आमच्या गोंयकार भावांक जे बरे शिकल्या बरे बिजनेसमॅन आसा तांकां एक संदी मेळटली। खरेंच गोंयच्या ह्या उदरगतीक हांव मनोहरभाई पर्रीकर माननीय मुख्यमंत्र्याक क्रेडीट दिता आनी देवा कडेन मागता अशेंच आमकां फुडें खुशेन दवर। देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक। हांव सगळ्यांचे आभार मानता आमचे माननीय पणजे शहराचे मेयर काउन्सिलर वैजयताई